का अस्भुता सोम्या मंदिरांतल्या रिक्ताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारां करगा दिता नितळाम काकर म्हूण परता नितळाम काकर म्हूण परता पातकी सोम्या आमी आयल्या तुजे सशी काकुळटा आमचे दयेतून दाखय फावो न्हय म्हणूंक आमी सोम्या तुजी बली बक्षी तूं आमची पातकेची न्ही उरतो संतोष आमकां आज भोगता सोम्या मंदिरांतल्या रेखताना बलिदान भेटोवंक आयल्या उपकारां करगा दिता नितळाम काकर म्हूण परता नितळाम काकर म्हूण परता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो कार्मेल मायेतय बोमगाळ भावनो आनी भणिनो आमच्या सायबिणीक मान करून आज आमी नव्या दिसाचे नवें आदारता उतर नियाळ जिवितान पाळ हो विशय आज आमच्या नियाळाक दिल्लो आसा मोरयेचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार जायत्यो संगती तिका समजूंक ना पूण ह्यो सर्व संगती ती काळजान जगोवन दवरता म्हणटा शुभ वर्तकार लूक आनी केन्ना नियाळाक ती देंवता तिका सर्व संगती स्पश्ट जातात आनी केन्ना जिवितांत तिका तिच्या मिसांवाचो उजवाड मेळटा ते मिसांव जारयेक हाडूंक तिका त्राण सकत धैर्य आनी दिशा मेळटा आज आमी एंडेसाची सांत तेरेज हिचें स्मरण करता एक कर्मेलीत माद्र केवल 20 वर्सां ती जियेली कार्मेल मायेच्या वडतांत आपणेचें जिवीत ध्यानांत आनी हेरांच्या सेवेंत ती करचिल्ली आज आमकां मोरये भशेन जावंक एक आदर्श तिची देख आमी घेवया तिच्या विनवणेच्या मागण्यान मोरयेची खरी भुरगीं जावन वाडोवंक आदार आमी मागया ह्या पवित्र येवकरिस्तान जेजूक आमी भेटोवंक आयल्या आमचें उणेपण अस्कतकाय ह्या वेळार वळखून घेवया आदारिल्ल्या पातकां खातीर बोक्सांनी मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सुगणे अवसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हुमचो अपराध हुमचो अपराध हुमचो बोड अपराध ह्या पसून बगेवूं सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देव लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट प्रार्थुया जे कोणे हे मिसाचें बलिदान भेटयलां ते समदिल्यांत तांच्या आनी आमच्या कसकेते संपसोद ह्या वेळार मागया
देवा आमच्या सुडवंदरा भाग्यवंत एंडसच्या तेरेजाक तुझे विश्वासी आंवकारीची परब आज मी संतोषांत संभ्रमता जेजूच्या मोगान धरलेलो आंवकार बेस मनान लेखूंक आनी आमच्या हर एकलीच्या बेसांत आत्म्या कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनच्या ससन. आमेन. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. उजिया रायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सरस्पुराक एक उंच शिवासनार बसलेलो पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरलें. ताच्या वयर आसले सराफीम हांकां जण एकल्याक स पाकाटे आसले. 2 ताचे मुखामळ दांपूंक, 2 ताचे पांय दांपूंक आनी 2 उबून वसूंक. ते एकामेका अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्पोर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. तांचे बोबेच्या आवाजान दारवंत हाल्लें आनी मंदिरांत धुंवर भरलो. तेन्ना हांवें म्हळें, हाय म्हजें काटा, म्हजो नाश जालो मू, कित्याक हांवें एका मेळ्या वोंटाचो मनीस आनी मेळ्या वोंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळभरांच्या सर्वेस्पराक पळयला. तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबून आयलो. ताणें तो म्हज्या वोंटाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, हो तुज्या वोंटाक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजे पाताक बोगसला. तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें, हांव कोणाक धाडूं? आमचे पसत कोण वेतलो? हांवें जाप दिली, आबळे, हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो भरला. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो भरला. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. पदवेची आंग वस्त्रां तो नेसला. अधिकाराचो पाटो ताणें पेंगटाक बांदला. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो भरला. पृथ्वी तुवें तीर केल्याय ती बिलकुल हालची ना. आरंभांत हांव तुजें सिंहासन घट उबें आसा. ससनांत हांव तूं आसाय. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो भरला. तुजें उतर सर्वेस्परा केदींच हालाना बदलाना. संवसार सरासर तुज्या घरांत फंगतली पवित्रकाय. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो भरला. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्ताच्या नांवा पासून तुमी आत्मान बोक्षात जाल्यार तुमी करींच बागी, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचेर वस्ती करन आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मिस्त्री प्रास शीस व्हरतो न्हय आनी धनिये प्रास साकर व्हरतो न्हय. शीस आपल्या मेस्त्री सारको आनी साकर आपल्या धनिया सारको जाल्यार पुरो. घरच्या येजमान्याकच बिएलझेबूल म्हणलें जाल्यार ताच्या घरच्यांक आनीक कितें म्हणचें नात. देखून मनशांक भिये नाकात. दांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें
आनी गुपीत आसा तें सकड परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा, आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार तावन गाजया. कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात, कित्याक ते अत्म्याचो जीव काडूंक सकते नात. बगार कूड आनी अत्मो दोनी हेमकोणान नाश करूंक सकतेल्याक भियेया. गिरबुज्यो पयशांक 2 विकतात न्ही, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलते विने भुंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सकड मेजून दवरल्यात, देखून तुमी भियेनाकात. जायत्या गिरबुज्या प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. देखून मनशां हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता, ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. पूण मनशां हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता, ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवें नाकारतलों. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते भोवमगाच्या भोवनो आनी भयणीनो, आयची 2 वाचपां आमी घेतलीं जाल्यार थंयसर आपोवण्या विशयंत आमकां आयकूंक मेळ्ळें. पयले वाचपांत इसाया प्रवादेच्या आपोवण्या विशयंत आमकां थंयसर विवर मेळ्ळो. पोरणे तेस्तेमेंतांतल्या 6 व्हड प्रवाद्या पैकी इसाया प्रवादी एकलो. व्हड म्हळ्यार तो पळोवंक कुडीन व्हड आसलो म्हण न्ही, बदलाक ह्या 6 प्रवाद्यांनी पवित्र पुस्तकांत बरयलेलीं बरपां व्हड आसात. त्या बरपाच्या गात्राक लागून, सायजाक लागून तांकां व्हड प्रवादी म्हण आमी वलायता. तशेंच पवित्र पुस्तकांत धाकटे प्रवादी आसात. धाकटे म्हळ्यार ते कुडीन मोठवे म्हूण अर्थ न्ही, बदलाक तांची बरपां उणी, त्या देखून आमी तांकां धाकटे प्रवादी म्हूण आपयता. मेजर प्रॉफिट्स आनी मायनर प्रॉफिट्स. आतां हांगासर इसाया प्रवाद्याच्या आपोवण्या विशयंत पयले वचपान आमकां आयकूंक मेळ्ळें जाल्यार वांजेलांत शिसांच्या आपोवण्या विशयंत आयकूंक मेळ्ळें. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी जर पळयलें जाल्यार थंयसर जायतीं असलीं आपोवण्याचे विवर आमकां आयकूंक मेळटा. सुरवेर तावन अखेर पर्यंत देव ताचे मिसांव जारी करच्याक मनशांक आपयता, तांकां भागीदारां करता. आनी ह्या सकड आपोवण्यांचो विवर आमी घेतलो जाल्यार थंयसर एका रितीचें एक पॅटर्न आमकां पळोवंक मेळटा. हर एक आपोवणें आमी स्टडी केलें जाल्यार, नियाळ केलो जाल्यार थंयसर थोडे सामान्य अंश आमकां पळोवंक मेळटात. इंग्लिशांत हाका कॉल नरेटिव्ह म्हणटात. कसले ते थोडे सामान्य अंश मोठव्यान आमी पळोवचें जाल्यार जे कोणाक देवाचें आपोवणें मेळटा तो आपापिन्स देवाच्या हाजरेक येता. पळया, आयच्या पयल्या वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर आपापिन्स म्हणलें बरें, सडन म्हणलें बरें, ह्या प्रवादी इसायाक देवाचें दर्शन मेळटा. पळया, तो म्हणटा, उज्जिया रायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एक उंच शिंवासनार बसलेलो पळयलो. आनी उपरांत त्या देवाचें वर्णन तो करता. मोरयेचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार मोरयेक थंयसर कोणेंय पयलें एक नोटीस दिल्लें ना वा तिका कसलोय एक सुचन मेळ्ळेलें ना. तक्षण थंयसर गाब्रियल बडो येता आनी देवाचो संदेश तिका परगट करता. मोइजेचें आपोवणें आमी घेतलें जाल्यार थंयसरी ताका कोणेंय पयलें सांगूंक ना. तो गवळ्यांक या शेळयांक सरयत आसतना थंय तर ताका जळतें उज्याचें बोलें थंयसर दिश्टीक पडटा आनी थंय तावन देवाचो ताळो ताका आयकता. म्हळ्यार जे कोणाक
देवाचें आपोवणें मेळटा तांकां तक्षणींच आपापींच आजापींच म्हणले बरी देवाचो एक दर्शन वा एनकावंटर थंयसर जाता. दुसरो विशय आमी हांगासर पळयलें जाल्यार थंयसर देव तांचे लागीं उलोवचें आमकां पळोवंक मेळटा. पळय हांगासर कितें आयकूंक मेळटा ताका पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर देव सगळो संवसार भरला तुज्या वैभवान म्हणचे एक देवाच्या आस्थानांत आसच्या जिवींनी देवाक उल्लेख करचें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी उपरांत थंयसर देवाचो ताळो ताका आयकता. कितें आयकता? पळय हो तुज्या वोंटाक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजें पातक बगसलां. देवाच्या आस्थानांत इसाया आपणाकच देखताना तो म्हणटा हांव हांगा आसूंक योग्य न्ही कित्याक हांव एक मेळ्या वोंटांचो. आनी तितल्यार देव ताका म्हणटा की तुजें पातक हांवें सकड काडून उडयलां म्हूण. नवे तेस्तामेंताक मोरयेचें आपोवणें आमी पळयलें जाल्यार थंयसर बडवो मोरयेक भेटतच थंयसर बडवो मोरयेक नामान करून म्हणटा की नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. पळय हर एका देव आपोवण्यांत आमी पळयता जाल्यार देवाचें दर्शन जोडलेले उपरांत देवूच उलोवण्याची सुरवात करता. तोच उलोवंक सुरू करता आनी त्या देखून मोरयेक बडव्या मुखांतर देव म्हणटा की नमान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. तिसरो अंश कितें म्हळ्यार थंयसर देवान आपयल्ल्या व्यक्तीक कित्या खातीर तो आपयला म्हूण ताका सांगता. म्हळ्यार ताचें मिसांव कितें म्हणून तो तांकां थंयसर दिता. मोइजेच्या एका आपोवण्यांत आमी पळयलें जाल्यार तो म्हणटा हांव तुका फारावे सरशी धाडटां. मोरयेचें आपोवणें आमी पळयलें जाल्यार गब्रिएल बडव्या मुखांतर देव म्हणटा की तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक ताच्या राजवडकेक अंत्य आसचें ना. हें जावन आसा मोरयेचें मिसांव. आनी हर एका देव आपोवणेचो विवर आमी घेतलो जाल्यार देव त्या व्यक्ती लागीं सुरवेचीं उतरां उलयले उपरांत तो कित्या खातीर ताका त्या मिसांवाक आपयता वा ताचें मिसांव कितें म्हणून स्पश्ट करता. आतां कांय सुचन नासतना आपापींच देवाचें दर्शन जाता आनी हांवें तुका विंचलां आनी तुवें हें मिसांव करूंक जाय म्हूण सांगतना स्वाभावीक जावन तो व्यक्ती कितें करता देवातावन आपोवणें जोडलेलो व्यक्ती ना म्हज्यान हें जायना म्हणून ताचें एक ऑब्जेक्शन तो उसारता. हांगासरी आमी पयल्या वाचपान पळयलें जाल्यार तो कितें म्हणटा इसाया प्रवादी ना हांव मेळ्या वोंटांचो आनी हांव हांगासर रावोंक योग्य न्ही. हांव मेळ्या वोंटांच्या मनशां मदें जियेता. आपणाची अस्कतकाय आपणाचें उणेपण तो वळखून घेता आनी देवाच्या मिसांवाक हांव योग्य न्ही म्हूण तो म्हणटा. मोरयेच्या जिविताक आमी आयले जाल्यार मोरी थंयसर म्हणटा हें घडचें कशें? हांव आनीकी अवकार हांवें कशें देवाची माता जावची हांवें कशें एका भुरग्याक जल्म दिवचो म्हाका काजर जावंक ना हांव आनीकी एक अवकार म्हणून मोरी आपणाचो दुबाव वा आपणाची असहाय्यकता उसारता. एका रितीचें ऑब्जेक्शन हर एका देवपणाच्या वृत्तांतांत आमी हें पळयता. आतां आपणाचो दुबाव वा आपणाची अस्कतकाय तो मनीस देवा मुखार उसारता आसतना देव कितें करता ताका एश्योरन्स दिता ताका आपणाची खात्री दिता. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार आपूण मेळ्या वोंटांचो म्हूण सांगिल्ल्या वेळार तो बडवो कितें करता एका चिमट्यान इंगलो वेदितावन काडटा आनी त्या मनशाच्या म्हळ्यार इसाया प्रवाद्याच्या वोंटाक लायता आनी म्हणटा आनी मुखार तूं मेळ्या वोंटांचो म्हणनाका कित्याक हांवें तुका नितळ केलां हांवें तुजी पातकां बुगशिल्यांत ती काडून उडयल्यान. मोरयेनी आपणाची असहाय्यकता सांगिल्ल्या वेळार बडवो कितें म्हणटा तूं पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवतली. मनशाच्या संपर्का वरवीं न्ही बगार पवित्र आत्म्या वरवीं
तूं गर्भेस्त जातली आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. आतां केवळ उतरान सांगल्यार पुरोगी. मनशाक कांय तरी पळोवंक जाय, कांय तरी आपडोवंक जाय, कांय तरी एक साक्ष जाय. त्या देखून 11 अंश आमी पळयलो जाल्यार कितें जाता, थंयसर एक सायन आसा, थंयसर एक खात्री आसा, एक गॅरंटी आसा. हाच्या पयले वचपाक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर इजया प्रवाद्याक कितें बसवणी मेळटा म्हळ्यार हांव तुजे सांगाता आसा. आनी इतलें म्हणटच इजया प्रवादी म्हणटा आपले हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. ती खात्री मेळलेले उपरांत, ते गॅरंटी मेळलेले उपरांत इजया प्रवादी देवाचे मिसांव हातीन घेवंक तयार आसा. मोरयेच्या जिविताक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर मोरयेक बोडवो म्हणटा की तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एका पुताक प्रसूत जाता. ती येदळूच गर्भेस्त जाल्या उतर प्रायेक आसली. त्या देखून तुवें तुजी असायकता उसारजे म्हणून गरज ना, कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. तुका एक अंकवार जावन एका भुरग्याक जल्म दिवंक साध्य आसा, कित्याक पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ उतर प्रायेक पावल्ली, स्वाभावीक जावन भुरग्याक जल्म दिवंक सकत नासलेली, आतां ऑलरेडी गर्भेस्त जाल्या. एक सायन देव थंयसर दिता. आनी मोरी म्हणटा की आपले हांव जावन आसा, सोम्याची साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. पळया, ह्यो संगती पवित्र पुस्तकाच्या हर एका आपोवण्यान आमी घेतलें जाल्यार आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा. मोरयेन सई घालें जाल्यार मुगाळ भोवन निबडिनो तिका कितें कालें केदळां कशें म्हणून हर एक संगती थंयसर बडव्यान सांगलेल्यो नात. मिसांव वय आपणे सई घालां वय, पूण हे मिसांव कशें जारी जातलें? लोक म्हणटा मोरयेन ह्यो सर्व संगती आपणाच्या काळजांत जगोवन दवरल्यो. मौनपणान ध्यानांत देवाचो सांगात मोरी सोदतना देव त्या त्या दिसा कशें करीजे, कशें जियेजे, कशें उलयजे, सर्व संगती मोरयेक उगडापें करता. मोरयेच्या देखीन आमी असल्या नियाळाच्या मागण्याक वेताव जाल्यार, ध्यानाक देंवताव जाल्यार आमकांय थंयसर देवाचें प्रेरण मेळटा, देवाचें उगडापण मेळटा. ह्या दिशेन मेटां काडटना मोरयेची ससाय आमकां आसूं आनी जेजू ताच्या कृपेन आनी बेसावांनी बरो. आमेन. संतोष बळीतायच्या वरत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता वरत्या मोगान तुका, स्विकार तूं कर हे बापा, स्विकार तूं कर हे बापा. उंडो गोवांचो वायदाकांचो फळ वावटेचो आमच्या कश्टांचो स्विकार करून ये बापा. बदल रक्ता क्रिस्ताच्या. भोवन निबडिनो आमी बेटोवचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. वर्त्या देवा आमच्या बापा, बागीवन अंकवार अंडेसाची सांतेरेजाच्या जिवितांत तुज्या मोगाची विचित्र पदवी परजळटा. ती वळखून आमचे सेवेचो हो वाकणणेचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारी वंदवण्यांक पाठ करून आनी सर्गींच्या संतोशाच्या अत्रेगांनी बरोवन तुजी साकरी ध्यानी मनी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण खलतीकायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा,
सर्व कडेन आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयल्लें त्या भक्तां पासून तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटाव. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशापणाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचलगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावे ताका जय. उंचलगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सुसुंबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. सौम्या जेसू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पोट आमी परगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आमी अद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कितें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वी जेरुसलेम तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमचे गोवळी बापा आनी सगळ्या जेके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव मेळींची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन दवरल्या समेस्तांक तुज्या फजळीत म्हाका मोठपणाक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाचे मे संगती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदूत तेरेजा एंडीस आनी सगळ्यांनी तुका वयल्यान सगळ्या भक्तांक सांगता. ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू सांगता, तियास जेजू पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून शिकले मागणे सांगता भक्तीपणान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस
आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली सुभागी सोम्यादे म्हजे भितरचे पाप म्हाका होना पूण म्हज्या वचनांत म्हाका लायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो पातकान बुडून तुका विसरून गेल्लो तुझे कृपे तुझे दये तुझे थंय सोमिया पाटी परतलो तुझे कृपे तुझे दये तुझे थंय सोमिया पाटी परतलो जेजू म्हजे थंय राव जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका कांय प्रार्थुया प्रितीच्या बापा तुवें आज आमकां जेजूच्या कश्टा मरणाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो केलाय आनी ह्या बलिदानाचो जेवण करून जेजूच्या जिवन आमकां भरल्याय जेजूचें जिवीत दिसान दीस अदीक आमचे विनाशी कुडीन दिश्टीक पडच्या भाग्यवान तूं एंडसाच्या तेरेजाचे देखीन जेजूचे कश्ट मरण आमी सदांच आमचे कुडीन व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकच लोबदूंक आमकां घटाय दी म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा
कार्मेल साहिबिनीचे नवेन. हे भाग्यवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणाक चरण दसी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार मुखारतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार 8 वर्सांनी तुका तांची आवय आनी शारावतीन म्हूण मानून घेतली. गरजा केन्ना वेळार ताणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वाद एक तकवाले. सर्गींचे बाई बाबा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये. कतनातल्या ओंकवारी कार्मेल तांच्या आदारा पावम काय दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार धडपतीन आनी तिरभुरवश्यान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचे सर्व कर्ज तुजे मरिपात जेजू मुखार दवरता. हाचे नवें सिरादो जावन आसा आमच्या भुरग्यां पासत मागूंक. प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां पासत तशेंच समाजांतल्या सर्व भुरग्यां पासत हांवें मागया. देवाच्या कृपेन शेगुनांनी ती वाडूं. उगदास कर. हे भोवताळी हांव बरी बरी तुजे आस्त्याक दावरलो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थ सुचलो. कोण कोणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेनीन देर कान घेवन तुजे कडेन धांवन येता. हे अंकोरीचे अंकवारी मुझे माई तुजे कडेन येता. पातकी आनी कतीश तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माई म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणी आयक आनी हांव मागतां ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरी कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां ते तूं सदैव आनी सदैव फॉलची कुशीची जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरी कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां ते तूं सदैव आनी सदैव फॉलची कुशीची जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मरी कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां ते तूं सदैव आनी सदैव फॉलची कुशीची जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासत विनंती कर. अर्गां प्रार्थन. हे भगवंती मरिये कार्मेल राणीये आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धरल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातळीन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्या देखून आनी आमच्या सर्व कर्जांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडी आमी सुचले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुत्राक विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुजे आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं. आमेन. उडव्या संगी कर्या नामान माहिती आमच्या तारकाची. लागींसर या तिच्या मोगान वाडती आमकां बरवशाची. केदे वर्ते बाग मोरेचे प्रस्तुत जावचे आपल्या देवा. आवय तरे अवकार रावचे सबे सांचार देख सांसोपच्या. बुडव्या संगी कर्या नामान माहिती आमच्या तारकाची. लागींसर या तिच्या मोगान वाडती आमकां बरवशाची. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मुर्या आशीर्वाद दीव आमकां. Băgând găsăce că veni, rog, cam ce deva, ce despănătle, după ce puteți ne puteți pe cine. Amen.